नमस्कार. गोवा टुनाइट स्मिता आळेकाराचो येवकार. सविस्तर खबरांनी हेडलायन्स. सांकवाळे कॉलेज विद्यार्थिनीचेर बलात्कार केशीत पुलिसेचे फॉरेन्सिक टीमीन मिनी बसींतल्यान एकठांय केले बायोलॉजिकल पुरावे. आरोपीचे कर्म स्पष्ट, लमाणीन दिली गुन्ह्याची कबुली. कन्नड महासंघासारख्या संस्थांचेर बंदी हाडात. गोंयांत रेपिस्ट क्रिमिनल वाडले. झोपडपट्ट्यो वडयात. पणजे बलात्काराच्या फाटभुंयेर आरजीची सरकाराक गोंयच्या कायद्यांची देख. विजयान अपमान केला. माफी माग मेरेन विरोधकांक मेळचो ना. सभापती तेमार. विजय म्हणटा 15 दिसांचे अधिवेशन कर, माफी मागता. विरोधक पावले राज्यपालाकडेन. गँग दुस्मानकायेंतल्यान फातोर्डा विजय कुलालाक बडोवपाच्या केशीत उरिल्ले तिगूय आरोपी फातोर्डे पुलिसे मुखार शरण. तिगांक धारिल्ले घडणुके दिसा एकूण 6 जाण भितर. जीएमसीत ऑक्सिजनाचो उणाव ना. आरोग्य सचिवान कोविडाच्या उपचारांक तयारीचो घेतलो नियाळ. कोविडाची तयारी तपासून हॉस्पिटलांनी मॉक ड्रील. गोंयचो डाटा तयार. पणजे पुलीस स्टेशन हल्ल्याच्या केशीत तपास अधिकारी लोटलीकाराची उलट तपासणी. फायरिंग खंय जाल्ली, तूं खंय आशिल्लो, जखमी हल्लेखोरांची नांवां एफआयआरांत कित्याक ना? डिफेन्साचे प्रस्न. सांकवाळे मेळटा स्ट्रीट्सा लागसार खून. वेर्णा पुलिसांनी वरा भितर केस केली क्रॅक. थंयच्यान ट्रक ड्रायव्हराक उखल्लो. थळावे म्हणटा ट्रकवाल्यांचो उपद्रव. थंय ट्रक पार्किंगूच नाका. उदकाच्या बिला खातीर जानेरांत परत वन टायम सेटलमेंट स्कीम ऑनलायन. हप्त्यांचो जाय तो पर्याय घेवन अप्लाय करात. मंत्र्याचो डिफॉल्टरांक उलो. दादले मनीस ट्रान्सजेंडराचे संवंग घेवन मिरामार ट्युरिस्टांक लुट्टा पिट्टा म्हणून कागाळी. पुलिसांचे कोमिंग ऑपरेशन. दर्यादेगेर काळखाच्या सुवातींनी वच्चे न्ही. पुलिसांचो उलो. आनी व्हडले गोंया कुठ्ठाळे मजगती हेवी ट्रॅफिक जॅम. नातला नवे वर्साचे सेलिब्रेशनाक लोकांची ट्युरिस्टांची गर्दी. नवो पूल उक्तो. जुवारी पुलांच्या वाठारांत वर्दळ वाडली. खबरो विस्तारान. नातलांच्या दिसा सांकवाळच्या कॉलेज स्टुडंटाचेर बलात्कार प्रकरणात पुलिसेचे फॉरेन्सिक टीमीन बलात्कार जाल्लो ते बसींतल्यान बायोलॉजिकल पुरावे एकठांय केल्यात. ह्या पुराव्यांच्या प्राथमीक विस्कटावणे प्रमाण चंद्रशेखर लमाणीन हे कर्म केला म्हणून स्पष्ट जाता. ताणें पुलिसे मुखार गुन्यांव मान्य केला म्हणून पुलीस सुत्रां सांगतात. नातलाचे राती पणजे पाट्यार पार्किंग वाठारात मिनी बसीत सांकवाळच्या कॉलेजीचे विद्यार्थिनीचेर बलात्कार प्रकरणाचे चौकशेन नेट धरला. पुलिसांचे फॉरेन्सिक टीमीन मिनी बसींतल्यान बायोलॉजिकल पुरावे एकठांय केल्यात. हीच ती मिनी बस. हेच बसीचे बॅक सीटार चंद्रशेखर लमाणीन बलात्कार केलो म्हूण पुलीस सुत्रां सांगता. फॉरेन्सिक टीमीन पुरावे एकठांय करून ह्या मिनी बसीचो खाची कोणसो तपासलो. पुलिसांक लमाणीच्या कर्माचे महत्वाचे पुरावे मेळ्ळ्यात. ते प्रमाण चंद्रशेखर लमाणी आड केस स्ट्रॉंग जातली. इतले मजगती लमाणीन गुन्यांव मान्य केला म्हूण पुलीस सुत्रां सांगता. 25 डिसेंबराक नातला दिसा सांकवाळचे कॉलेजींतल्या 14 भुरग्यांच्या ग्रुपान पणजे आनी लागसारच्या वाठारात सेलिब्रेशनाक येवपाक मिनी बस भाड्यान घेतली. सांजे पणजे पाट्यार एके सुवातेर ते गेले. उपरांत डिनराक गेले. तातूंतले एक चली जिवाक बरें दिसना म्हूण एकलेच गाडयेन येवन बॅक सीटार न्हिदले. बसीत ड्रायव्हर चंद्रशेखर आशिल्लो. चली शुद्धीर ना ते पळोवन ताणें कर्म केले. जेन्ना बाकीची भुरगीं जेवन आयली तेन्ना हाची अवस्था पळोवन बोवाळ जालो. पीडित चली शुद्धीर आयले तेन्ना ताणें घडिल्लो प्रकार बाकीच्यांक सांगलो. तातूंतल्या एके चलयेन पणजे पुलीस आनी बायला पुलिसेक संपर्क केलो. ते वटेन कर्म करून चंद्रशेखर बस सोडून गेल्लो. पुलिसेन वेगवेगळ्या मार्गान ताका ट्रॅक करून उखल्लो.
पुलिसांचे प्राथमिक तपासाप्रमाण चंद्रशेखर लमाणी त्या कॉलेजीक सामको वळखीचो आणि नित्याचो. थंयची भुरगीं स्टाफ कितें असल्यार हीच मिनी बस भाड्याक व्हरतात आणि चंद्रशेखरूच ड्रायव्हर आसता. ह्या भुरग्यांनी वळखीचो म्हूण ताका बरोबर घेतिल्लो. असले कर्म करून चंद्रशेखरान सगळ्यांचोच विश्वासघात केला म्हूण पुलिसान प्रुडंटाक उलयतना सांगले. एकंदर घडला ते पळयल्यार तोंडावेल्या वळखीच्याच मनशाचे कर्म. चंद्रशेखरान कबुली जबाब दिला तरी केस स्ट्रॉंग करूंक पुलीस सगळ्या अँगलान तपास करता. चंद्रशेखर लमाणी आनीक 4 दीस पुलीस कस्टडीत आसतलो. शेनवारा ताका कोर्टा मुखार उबो करतले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. कन्नड महासंघासारख्या संस्थांचेर गोंयांत बंदी हाडची म्हणून आरजी फुडारी मनोज परब मागता. कन्नड महासंघ गोंयांत क्रिमिनल रॅपिस्ट तयार करतात. बेकायदेशीर जमनी हडप करपी गोंयांत नाका म्हणून पणजे पाटावेल्या बलात्काराच्या केशीचे फाटभुंयेर मनोज गोंयच्या कायद्याची बुकां घेवन मिडिया मुखार पावलो. सरकारान खंय कायदो सारको पाळचो. सरकारा कडेन मागता की तेंच्यांनी हे सगळे जे कायदे आसा ते जर वाचूंक ना जाल्यार वाचचे. चीफ सेक्रेटरीक रिक्वेस्ट करता की तो एज अ IAS ऑफिसर हे कायदे जाणा आसतलो, लॉ सेक्रेटरी आसतलो, तेका हे कायदे खबर आसतले. तेंच्यांनी जे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आसा, गव्हर्मेंट मिनिस्टर लेवलाचे जे ऑफिसर्स मिनिस्टर्स आसा ना जाल्यार जे टॉप लेवलाचे ऑफिसर आहा ते सगळ्यांक हे कायदे वाचून दाखोवचे, तांकां शिकोवचे आणि हेच्या प्रमाणे तेंच्यांनी एक्शन घेवन जितले झोपडपट्टी आहा ते डेमोलिश करचे. गोंयांत लमाणी कल्चर नाका. कन्नड महासंघासारख्या संस्थांचेर बंदी जाय. आयज हे लमाणी कल्चर गोंयांत येता. आयज कन्नड महासंघ गोंयांत रेपिस्ट तयार करता, आयज क्रिमिनल तयार करता आनी गोंयचें नांव पाड करता. हे कन्नड महासंघ असली जी ऑर्गनायझेशन आहा ती गोंयांत बॅन जावपाक जाय. आमकां गोंयांत रेप कल्चर नाका, आमकां गोंयांत असले क्रिमिनल्स नाका, असले इल्लिगली आमचे जागे चोरून रावणारे इंडियन्स आमकां गोंयांत नाका. सगळ्या पुलिसांक ट्रॅफिक ड्युटीर तालाव मारूंक धाडीत जाल्यार गोंयच्या चलया बायलांचेर ट्युरिस्टांचे रेप जाता ते कोण पळयतलो म्हूण आरजीचो प्रश्न. तुमी ते स्कुटरी चलयता त्या भुरग्यांक धरता, स्टुडंटांक धरता, बरी गजाल. पूण एका स्टुडंटाचेर हांगा रेप जाता तेका कोण प्रोटेक्शन दितलो? सगळे पुलीस जर तुमी फायन दिवपाक दवरले जाल्यार आमच्या चेडवा बायलांचेर आनी जे ट्युरिस्ट येता तेंचेर रेप जाता, मॉलेस्टेशन जाता, हॅरेसमेंट जाता, तेंकां कोण प्रोटेक्शन दितलो? प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. विजयान सभापती पदाचो अपमान केला. ताणें माफी माग मेरेन विरोधकांक मेळचो ना म्हणून सभापती तवडकार तेमार. 15 दिसांचे अधिवेशन दवरता जाल्यार माफी मागता म्हणून विजयाची जाप. लेजिस्लेचर सेक्रेटरी खंय भजी खावंक बाग तापोवंक तांकां काम करपाचें ना. सभापतीक सारको सल्लो दिना म्हणून विजयाचो थोमणो. विरोधक राज्यपालाचे दारी. सरकारा बदनाम करतना स्पिकराक सुद्दां बदनाम करप, विधानसभेक बदनाम करप, अशा तरेचे ताणें षडयंत्र रचून आसा. काल तांणी शब्द उच्चारलो की सभापती हो मुख्यमंत्र्याचो सेवक म्हणजे एम्प्लॉई अशा तरेचो उल्लेख ताणें केलो. हेजे रमेश तवडकर म्हणून न्ही, एक सभापती पदाचो अपमान ताणें केल्लो आसा. विजय सरदेसाय सारको सिनियर लिडराक हें सोबना. त्यामुळे हाजो हांव निशेध करतां. आनी काल हांवें मागीर सांजचे हांवें ऑपोजिट लिडराक सांगलें जो पर्यंत ह्या विशया संदर्भांत तो क्षमा मागची ना तो पर्यंत हांव तुमचें म्हणणें आयकून घेवपाची म्हजी तयारी ना. ते ग्रेवेन्सीस आयकून घेवचे पयलीं जो हांवें प्रेसार वता आनी स्टेटमेंट करपाचो प्रयत्न करतें. पूण आपणाक कितें साध्य करपाक सोदता? ॲज अ स्पीकर, न्यूट्रल स्पीकर, तुमकां सारकी दिसता की तुमी BJPचे प्रोग्राम अटेंड करप हे? हांवें खंय अटेंड केलो तुवें केन्ना आसा? रिसेंटली म्हजे जे लिडर आसपा न्ही, हांव केन्ना आनी हाचेर मिनिस्टर बाकी हांव मेळटा कित्याक म्हज्या कामा निमित्यान मेळटा. अधिवेशनाचे दीस सरकार कापीत आसा. 15शीचे अधिवेशन 4 दिसार पावले. तातूंत आमदारांचो खाजगी मेंबर कामकाजाचो दीस ना. युनायटेड अपोजिशन फुरियोज. विजय म्हणटा सभापती निष्पक्ष आसूंक जाय. चूक नासतना माफी मागचो ना. 15 दीस अधिवेशन दिता जाल्यार माफी मागता. I am saying that the government should not treat him as their employee. I have not said anything against the speaker. On the contrary, I have fortified his position. Now, if I am wrong here, then he should tell me where I am wrong. Number one. Number two, if he wants the satisfaction of an apology, I am willing to give it. Give those 15 days which you had promised last time. I am willing to give it under anywhere. Chief Minister's घरा वचून तुमी मागूंक sorry. सो म्हाका दिसता जोरी तरी अशें करता स्पीकर जाल्यार स्पीकराक डिस्क्वॉलिफिकेशनाक घालपाचें आनी स्पीकराक डिस्क्वॉलिफाय करून उडोवपाचो. आनी आय थिंक दिस इज द मेसेज गोइंग टू गो व्हेरी क्लियर. नो कॉन्फिडन्स मोशन. येस करेक्ट. नो कॉन्फिडन्स मोशन घालपाक. BSc मिटिंगेत प्रायव्हेट मेंबर दीस कापूंक मेळटा काय ना ताचेर मतदान घेतले. मोगो पक्ष कितें भुमिका घेता तिवूय खंय लोकांक कळटली. We will see whether MGP votes with us or not, or whether MGP is there for the murder of democracy. Voting घालतले आमी हांगा.
की प्रायव्हेट मेंबर आनी रूल 31 प्रॅक्टिसान हाडचो काय ना तो, आनी धर सभापती ते अलाव करना जाल्यार वील वॉक आउट फ्रॉम द प्रायव्हेट मेंबर फ्रॉम द बिझनेस एडवायझरी कमिटी. वी वील हॅव टू डू इट. सांज मेरेन अधिवेशनाचो इश्यू घेवन विरोधक राज्यपालाच्या दारी. On a Friday, it has to be extended. All our demands we have put forward to the governor, and we are confident that we will come with a positive reply. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गँग दुस्मानकायेंतल्यान फातोड्या विजय कुलालाचेर म्हयन्या फाटीं जाल्ल्या हल्ल्याच्या केशींत उरिल्ले 3 फातोड्या पुलिसे कडेन शरण आयले. वॉल्टर फर्नांडीस, सायमन साल्ढाना आनी जोझेफ फर्नांडीस पुलिशेक सरेंडर. 28 नोव्हेंबराक 6 जाणांनी कुलालाक खोटांनी मस्तून नागडो करून बडयल्लो. पुलिसांनी गँगाचे अफजल शेख, रिहान अहमद आनी कृष्णा लोहाराक धरिल्ले. गँग दुस्मानकायेंतल्यान रायच्या विजय कुलालाचेर हल्लो केल्ल्याच्या प्रकरणात 6 आरोपी पुलिसेच्या ताब्यात. उरिल्ले 3 आज फातोर्डा पुलिसे मुखार शरण आयले. वॉल्टर फेर्नांडीस, सायमन साल्ढाना आनी जोसेफ फेर्नांडीस आज स्वता फातोर्डा पुलिसेंत पावले. 28 नोव्हेंबराक 6 जाणांच्या गँगान विजय कुलालाक खोटांनी मस्तून नागडो करून बडयल्लो. विजयान प्रकरण पुलिसेंत व्हेल्लें. फातोर्डा पुलिसेन दवर्लेचो अफजल शेख, कोलवाचो रिहान अहमद आनी वास्कोच्या कृष्णा लोहाराक उखल्ले. 3 जाण फरार आशिल्ले. म्हयनोभर सगळ्याक लिपून जातकीत निमाणे 3 पुलिसे मुखार. On 28 November, an offence was registered at Fathoda police station of assault against 6 persons. And that video was viral all over the social media. So then immediately on that particular day itself, we arrested 3 persons. त्यांच्या घराकडे आणि बाकीकडे सोडून त्यांना अरेस्ट केले. 3 persons were absconding. They had applied for anticipatory bail, however it was rejected. Further, we compelled them to get surrendered, and today they have surrendered themselves. Further investigation is in progress. I am the IO under the supervision of PI Fathoda PS and SDPO Mark. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. जीएमसीत वैजकी ऑक्सिजनाचो उणाव ना, जाय तितलो आसा, आरोग्य सचिव सांगता. आरोग्य सचिवान जीएमसीतल्या कोविड उपचार यंत्रणेचे तयारीचो नियाळ घेतलो. केंद्राच्या निर्देशा सगळ्या राज्यांनी कोविडाचेर तयारी तपासूंक सगळ्या हॉस्पिटलांचो डाटा एकठांय करूंक मॉक ड्रील जालो. गोंयचो डाटा केंद्राक पावयला. स्टेट सर्वेलन्स ऑफिसर प्रुडंटा कडेन उलयलो. चीन, अमेरिका धरून संवसारीक मळार कोविडाच्यो वाडट्यो केशी लक्षात घेवन केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयान राज्यांनी हॉस्पिटलांची तयारी तपासूंक सुरवात केल्या. मंगळारा सगळ्या राज्यांनी हॉस्पिटलांचे तयारेचो डाटा एकठांय करपाक मॉक ड्रील जालो. गोंयांतूय जालो. हॉस्पिटलाचें नांव, हॉस्पिटलान बेड्स कितले आसा, आनी समज बेड आसा जाल्यार मागीर आयसोलेशन जर कोवीड येयलें जाल्यार आमी कितले बेड दिवंक शकता. त्या हॉस्पिटलान जर कोवीड लॅब आसा काय ना, आसा जाल्यार ती कितले टेस्टिंग करूं शकता, तेंची किट्स कितले आसा. समज जर हॉस्पिटल आसा तर तेंच्या कडेन वखदां कोविडाक लागून जी वखदां आसा तिचो स्टेटस कितें आसा, वेदर इट इज एडिक्वेट आसा काय ना, आनी थंयचे जे स्टाफ आसा, डॉक्टर म्हण, नर्सेस म्हण, पॅरामेडीक म्हण, वेदर दे आर ट्रेन्ड फॉर कोवीड मॅनेजमेंट, ॲम्ब्युलन्स कितले आसा. ओके, सो तो सगळो डेटा जो आसा कंपायल केल्लो आसा तो, आनी तो कोविड-19 पोर्टलाचेर आमी एंट्री केल्ली आसा ऑलरेडी. सो बिफोर टायम आमी एंट्री केला, सगळे मिनिस्ट्रीक पाविल्ले आसा. मॉक ड्रिला निमतान आरोग्य सचिवान जीएमसीतल्या तयारेचो नियाळ घेतलो. सगळी यंत्रणा खंय जाग्यार आसा, ऑक्सिजनाचो उणाव ना. नहीं, अब कोई ऑक्सीजन रेशियो में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे पीएसए प्लांट लगा दिए, एलएमओज हैं, हमारे इंटरनल सप्लाई सफिशिएंट है, और सिंपली ये मॉक ड्रिल है. जैसे कि हर सिस्टम मॉक ड्रिल करता है, वैसे मेडिकल सिस्टम भी नेशन वाइड मॉक ड्रिल कर रहा है. तो कोई फियर वाली बात नहीं, कोई अप्रेंशन वाली बात नहीं. क्या क्या चेक किया अभी? जो भी हेल्थ वर्टिकल्स जो रिक्वायर्ड होते हैं ना, आईसीयू से लेके एंट्री तक, ब्रॉडली सब सिस्टम इन प्लेस है. आप टेस्टिंग के लिए ऑक्सीजन सफिशिएंट है. पीक आवर डिमांड हैंडल करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है. कितना टन सर? अब टन की तो फिगर आप लेके आएंगे, लेकिन ये कि वी हैव सफिशिएंट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 2008 पणजे पुलीस स्टेशनाचेर हल्लो करपाच्या केशीचे ट्रायलीत तेन्नाचो पीआय तपास अधिकारी तुषार लोटलीकाराची उलट तपासणी जाली. 3 जानेराक परत जातली. मुखेल आरोपी बाबूश मोन्सेरात आनी ताची सह आरोपी घरकान जेनिफराच्या आदोगादान तुषाराक त्या दिसा तूं खंय आशिल्लो, फायरींग खंय जाल्ली, जखमी हल्लेखोरांची नांवां एफआयआरात कित्याक ना असले प्रस्न विचारले. 2008 पणजे पुलीस स्टेशनाचेर हल्लो प्रकरणात पुलिसेचे साक्षीदारांची उलट तपासणी सुरू जाल्या. मुखेल आरोपी बाबूश मोन्सेरात आणि ताची घरकान्न जेनिफराचे आदोगादान तेन्नाचो पीआय तपास अधिकारी तुषार लोटलीकाराचे क्रॉस एक्झामिनेशन केले.
सरकारी साक्षीदार तुषार लोटलीकाराक विचारिल्ले प्रश्न आणि ताच्यो जापो पळयात. प्रश्न: त्या दिसा पुलीस स्टेशनात फायरिंग जाल्ली? जाप: ना, कोणे तरी भायर फायरिंग केल्ली. कोणे केल्ली ती म्हाका खबर ना. प्रश्न: हल्लेखोरांची नांवां FIR-आंत कित्याक ना? खबर ना, हांव तेन्ना पुलीस स्टेशना भितर आशिल्लो. प्रश्न: हल्लो जावचे आदी तूं खंय आशिल्लो? पणजे एके सुवातेर अनिसर्गीक मरणाची केस हाताळटालो. Complainant has clearly mentioned the police personnel who were injured. However, he has mentioned that there was also people of the mob who were also injured. But these names have not been included in his complaint. The names are not mentioned. So our whole question was, why is it that either he doesn't know the names, which he has stated that he doesn't know the people who were injured. So, or whether he has chosen not to give the names of people who have injured. Because that is one of our defense and we cannot reveal what exactly the defense is. तुषाराचे आयच्या दिसाचे क्रॉस एक्झामिनेशन सोंपले. 3 जानेराक परत जातले. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. साकवाळी मेटा स्ट्रिप्सा लागसार झाडांनी बांदकामाचे डेब्री डेड बॉडी. थळाव्यांचो बोवाळ. वेर्णा पुलिसांनी कांय वरां भितर दुबाविताक सोदलो. ट्रक ड्रायव्हर कन्हैयालाल यादवाक उखल्लो. सोंपला तो थंयचेच एके स्क्रॅप यार्डात काम करपी 35 वर्सांचो संजय कुमार यादव. लोक म्हणटात थंयचे ट्रक पार्किंग काडचें. ट्रकवाले खंय पियेवन उपद्रव करतात. आता आमी सद्याक मेटा स्ट्रिप्स जाग्याचेर सांकवाळ वेर्णा ह्या एरियान आमी हांगा आसा आनी आयज हांगा एक शॉकिंग न्यूज आमकां पळोवन आयल्या की एक मर्डर हांगा डिटेक्ट जाल्लो आसा. जे आमकां इन्फॉर्मेशन येता सकाळी फुडें एक डेड बॉडी मेळ्ळी. कन्स्ट्रक्शन डेब्रिसान भितर पोंडान पयली एक डेड बॉडी मेळ्ळी आनी ताजे मागीर एक मोठो बोवाळ पडलो. तो जो मनीस आहा 35 year old संजय यादव म्हणटा तो मनीस आनी तो रावतालो झोरींत आनी खंय तरी स्क्रॅप यार्डान काम करतालो. जेन्ना पुलिसांक एक न्यूज कळ्ळी की हांगा एक डेड बॉडी आहा एक सस्पिशियस कंडिशन तांकां इमिजिएटली डावट मारलो की एखादी मर्डर जावंक शकता. तांचे जे सरावंडींग एरिया लोकांक खबर काडून तपास करून विदीन नो टायम तांच्यांनी त्यो अक्यूज मनशाकूय धरिल्लो आसा जे क्रायमान इनवॉल्ड आशिल्लो. ते मनशाचें नांव आयकूंक जे आमकां येता कन्हैयालाल यादव. तो एक अरावंड 30 वर्सांचो असो आसा अशें न्यूज आमकां कळून आयिल्ली आसा. वेर्णा पुलीस हांगा येवन तपास केले इन्व्हेस्टिगेशन केली. डेड बॉडी तांच्यांनी रिकवर केल्ली आसा. ताची आयडेंटिफिकेशनूय कन्फर्म केल्लें आसा आनी खंय तरी जो अक्यूज आसा ताका आतां तांच्यांनी वेर्णा पुलीस स्टेशनार व्हेलो. फुडलो तपास चालू आसा. गाडयो रातच्यो हांगा येतात पितात आनी ह्यो मर्डर सगळ्यो जातात. हे ट्रक पंक्चरले सगळे पयलीं म्हळ्यार सगळे काडपा जाय आनी तितून ती आतां मर्डर जाली ती जावं वेर्णा पुलिसे तांकां एक एप्रिशिएट करपाचें तेणी त्या कडेन धरली म्हणून. आनी पयर तुमी जाणा आसतले वेर्णा पुलिसे सेकंड पासून गोंया प्रायज मेळ्ळा आनी हे बरें काम करता अशें म्हणना. पूण आतां आमचें इतलें सजेशन मुखार कसली गोश्टी हांगा जावपा जायना. सांकवाळ्याचें नांव पिड्ड्यार जाता. स्टुडंट मिडिया खातीर वेर्णाच्यान विक्रम नायक. मिरामार भोंवपी टुरिस्टांक पिट्टात म्हणून कागाळी येवंक लागल्या उपरांत पुलिसांचें मिरामार कोमिंग ऑपरेशन. कोण तरी दादले मनीस ट्रान्सजेंडराचे सवंग घेवन टुरिस्टांक लुट्टा आनी पिट्टा म्हणून रिपोर्ट आयला म्हणून पणजेचो PI सांगता. मिरामार दर्यादेगेर काळोख आशिल्ल्या सुवातींनी वचचें न्ही म्हणून उलो. कोमिंग ऑपरेशन खंय चालूच उरतलें. रिसेंटली एका कोणे तरी रिपोर्टरान हांगा हायलायट केल्लें की थोडे दादले मनशे दे आर पोजिंग एज दे आर ट्रान्सजेंडर आनी भितर वचून ते लुटपाट करता म्हणून ट्युरिस्टांची. सो आमचो एक स्पेशल ड्रायव्ह आसलो आनी हांव कंटिन्यू आसतलो आनी फुडें बिकॉज हे कितें अनटुवर्ड इन्सिडंट हांगा अवॉयड करतात. बिकॉज टुरिस्ट प्लेस आनी हांगा असले कांय गरजे न्ही म्हणून आमी स्टीक इनिशिएटीव घेतली. कितें आयज मेळ्ळा आनी सेकेंडली एक अर्ज करता की ह्या सायडीक जी रायट सायड एरिया ती मातशी आयसोलेटेड आहा ती लोकांनी मातशी अवॉयड करची. सो बीच लायन आसा तीच मातशी प्रेफर करची. स्मार्ट सिटी अंडर काम झालं आहे. हायमास्ट आहे. दिवे बसवलेत पण सुरू नाही आहेत. त्याच्यामुळे असे गैरप्रकार घडू शकतात असं वाटत नाही का तुम्हाला? हे लाईट सुरू असायला पाहिजेत. हायमास्ट सुरू असायला पाहिजे. तेजेर तुमी CCTVन कितें कळ्ळें दिसलें ना तेजेर कितें आसा जाल्यार आमी CCTV कळयतले. सेकेंडली म्हणल्यार हांगा पेट्रोलिंग चालूच आसतली आमची. पण जो रायट सायडीचो स्ट्रेच आहा तो मातसो अवॉयड करचो. ऑपरेशन कॉम्बिंग ऑपरेशन स्पेशली ड्रायव्ह तो आमी करता. ह्यान फुडें जातलो हांगा. गोवा वेल्ला ते कुठ्ठाळे मजगतीं परत हेवी ट्रॅफिक जॅम. नातलां आनी नव्या वर्साच्या निमाणे सप्तकांत सेलेब्रेशनाक गोंयांत टुरिस्ट ट्रॅफिक प्रचंड वाडलां. ते भायर जुवारीचो पूल उक्तावणा आदीं लोकांक भोंवडेक उक्तो केल्ल्यान पुलाचेर आनी देखावे पळोवंक लोकांची गर्दी. 10 मिनटाच्या वाटेक खंय लोकांक 3 ते 4 वरां लागलीं. आमी आज वताले पळोवपाक की बाबा आयज कितले लोक वता. जुवारी ब्रिज जो आसा लोकां खातीर ओपन केला तो पळोवपाक म्हणून. पूण जेन्ना आमी हांगासर येता तेन्ना जेन्ना रेग्युलर जी वाट जी पयलींची लोकांची वाट आसा ती आमी पळोवपाक शकता.
हांगासर केदो व्हडलो ट्राफीक जाम आसा आनी वो एकदम फाटल्यान गोवा वेला मेरेन सुद्दां गेल्लो आसा. पळोवपाक शकता आमी. कितलो टायम जालो तुमकां? आमकां हय अर्द वर तरी पावण वर. पावणो. ओके. खंयच्यान तुमी आतां येता आसलो? थंयच्यान सगळे. आतां तुमी मडगांव जाल्ले? ना ब्रिजाक लागून. ना आतां वता तुमी मडगांव? ना पणजेच रावता. तुमी ब्रिज पळोवपाक वताले? सो तुमी ट्राफिकान उरल्या? एक घंटा हुआ. कहाँ पे जा रहे हैं? कहाँ पे जा रहे हैं? अभी कहाँ जा रहे हैं? वास्को जा रहे हैं. अभी 1 घंटा हुआ इधर ट्रैफिक में. असनोडच्यान येवन आतां ब्लॉकान कितलो टायम जालो तुमकां? 1 वर जाले. ओके. उदकाच्या बिला खातीर जानेरात परत वन टायम सेटलमेंट स्कीम येता. जानेरात निमाणी संद म्हणून PWD मंत्री निलेश काब्राल उलयला. हे फावट OTS ऑनलायन आसतली. हप्त्यांचो जाय तसो ऑनलायन पर्याय घेवन बिलां बुडिल्ल्यांक बिलां फारीक करपाचो पर्याय आसा म्हणून मंत्री सांगता. PWDचे जे आउटस्टँडींग आसा, आय थिंक अरावंड, म्हाका एक्झॅक्ट फिगर ना, इट इज अरावंड 45 or 50 crores आउटस्टँडींग इन ऑल वेज. हे पयशे रिकवरी करपाचे गव्हर्मेंटाचे हेतू आसा. तितून भितर लोकांचे जनतेचे जे इशू आशिल्ले की वन टायम सेटलमेंट हाडून आमकां स्कीम दिवची, तेजे खातीर ही स्कीम आमी लॉन्च करतले 1 तारखेच्यान. आनी तितून भितर आमचे वेबसायटीचेर हेल्पलायन नंबर आसतले टू कॉल फॉर एनी डिफिकल्टीज. बट इज अ व्हेरी सिंपल स्कीम. पीपल वील ऑप्ट फॉर द स्कीम. नो ह्युमन इंटरवेन्शन. जे पयशे तुमी दिवपाक आसा लोकांक, हे पयशे दिसतले. तितून भितर इन्स्टॉलमेंट घेवपाचे तुमचे आसतले. एक डिफरंट म्हणल्यार हांवें हे फाटी कितें केलां की विदावट डिडक्शन, जे डिडक्शन करनासतना तेकाय लागून हे फाटी 10 इन्स्टॉलमेंट्स दिल्ले आसा. लोकांक थोड्यांक दिसता की आमकां एरियज ना, पूण आमकां इन्स्टॉलमेंट जाय. सो गव्हर्मेंटान हे फाटी डिसिजन घेतला की विदावट वेवल ऑफ इंट्रस्ट ऑल्सो देर आर 10 इन्स्टॉलमेंट्स गिवन फॉर द पीपल हू आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर द स्कीम. पूण जे लोक पार्टिसिपेट जायना, फेब्रुवारीच्यान ताका होलसमली वॉटर कनेक्शन्स डिस्कनेक्ट जे एरियज आसा तेचे बिलांतल्यान आमी जे एरियज जाता आनी हू हॅव नॉट ऑप्टेड फॉर द स्कीम, वी विल गो फॉर डिस्कनेक्शन फ्रॉम फेब्रुवारी मंथ. डिजिटल क्रांतीचो लाव फक्त शाराकूच न्ही, गांवांतल्या लोकांकूय जावंक जाय. ल्हान शारां आनी गांवांनी डिजिटल सेवेचो लाव मेळचो म्हणून वेरिनियन क्लाउड लिमिटेडान पणजे एज डेटा सेंटराचें उक्तावण केलें. 5Gच्या काळात हे सेंटर खंय लोकांक खूब उपयोगी पडटलें. It's a belief that only the urban cities should not be a part of the digital revolution, but we need to ensure that the last mile person also should benefit of the digital revolution, and the digital divide needs to be avoided. Verenium Cloud believes in a phygital model. When I mean a phygital model, it's a physical as well as a digital model, and using relevant digital applications, it has to be a benefit to the entire personnel all around. फायदा हा असा होणार आहे की जी आता छोटी शहरं आहेत, मोस्टली जे मुंबईसारख्या, हैदराबादसारख्या, बँगलोरसारख्या ज्या सिटी आहेत त्यामध्ये ह्या सर्व्हिसेस असतात. पण ज्या पुढे आता आम्ही हे पणजीमध्ये छोट्या क्लास B सिटी आहे, पणजी क्लास B सिटी आहे, ह्या सिटीमध्ये आपण हे डेटा सेंटर चालू केलेलं आहे. म्हणजे त्यानुसार जो एज कम्प्युटिंगला जे फॅक्टर्स लागतात, जे लॅटेन्सी लागतं, बँडविड्थ लागते, ते सर्व गोष्टी इथे त्याची वेळेची बचत पण होत आहे आणि आपण सर्व गोष्टी इथे चालू केलेल्या आहेत. गोंयांत नातलांचो मूड वता वता थंय येशूच्या जल्माचे देखावे दिसतात. दर एकल्याच्या कल्पने प्रमाण वेगवेगळ्यो कलाकृती, तरेतरेच्यो लायटी आनी सजावटीची क्रिसमस क्रीब. हे बुलेटीन सोंपतना नातलांच्या व्हिडिओत पळोवया बेताल भाटी आनी वास्कोचे क्रिसमस क्रीब. बाळका जेजून धाडलेलो उजवाड आख्या संवसारार पोड जोडूं आनी आमी करूं. शेकी आमी सगळीं तुका आमच्या त्रिएक देवाक सासणाक गोजूंक पावूं. हें आमी मागतां त्याच तुज्या मनशा स्वयं आपणायलेल्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. आमचो सोडवंडार कसो तो आमकां स्वर्गीय सूख, शांती, नीत, दयाळपण, मोग आनी बरवसो घेवन आयलो. पयले आमी क्रीब कोत्ताले अरावंड 10 years बॅक. सो बट आमी इतलो व्हडलो केन्नाच करूंक ना. फर्स्ट टायम आमी कोत्ता क्रीब इतलो व्हडलो. आनी दुसरें म्हणटा तें
हो क्रीप करपाक वय आमकां जायतो एफर्ट घेयला. म्हाका दिसता आमच्यांनी ऑलमोस्ट 6-7 जाण आमी भुरगे आशिल्ले करपाक क्रीप, प्लस आमचे पेरंट्सांनी आमकां जायत हेल्प केलें. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.